हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. सो आयचो जो ब्लॉग आसा तो धालो. आमच्या गावात कसो कितें पारंपरीक धालो जाता तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो. इवन आमी फूल रात कशी कितें जागयता, कशी कितें गेमी खेळून एन्जॉय करता ते बीन तुमकां पळोवपाक मेळटलो. त्याच्या भायर हो जो ब्लॉग आसा तो 2 दिसांचो कंबायन ब्लॉग आसा. सॅटर्डे संडेचो ब्लॉग आसा. सो चला तर तुम्ही आमच्या गावातलो धालो पळोवन घेयात. चांद सूर्य उगवला, चांद सूर्य उगवला, चांद सूर्य उगवला, चांद सूर्य उगवला. तुळशीचे गा पेडीवरी, तुळशीचे गा पेडीवरी, तुळशीचे गा पेडीवरी, तुळशीचे गा पेडीवरी. हे जे पळयता ते न्हवरो येयल्लो आमगेर 4 सुमार सकाळच्या. न्हवरो आमगेर 4 सुमार येता आनी मागीर आमी सगळीं वचून धाल्याच्या मनान लग्न लागता. फुडें दिसतलें तुमकां कशें कितें लग्न लागलां तें. सो 4 सुमार आमगेर न्हवरो येता. अशी रीत आसा ही, न्हवरो आमगेर येता हे. सो चला पळया फुडें कशें कितें जालें तें. हांगसर न्हवऱ्याचे वेलकम जातले कारण आमी धाल्याच्या मनार पावली. आता लग्न जातले. सो ते बीन पळोवन घेयात धाल्यांक कशें कितें लग्न लागता ते. त्यांचा फोन बघ कोणाचो उठाय त्यांचा एकट्या कोणाचो. सो हांगसर आमी सगळीं मेळून बायलां संगीत खुर्ची खेळटाली कारण आमकां शेनवारची रात जागोवपाची आसली. फूल रात जागे रावपाचें आसलें. तेका लागून सगळ्यांनी डिसायड केलें की गेम खेळपाची म्हणून. आनी आमची बायलां पळयात कशी कितें संगीत खुर्ची एन्जॉय करता ती धाल्यांक.
कारण आमकां फूल रात जागी रावपाक लागून कितें तरी करपाचें आसलें तेका लागून आमी डिसायड केलें की संगीत खुर्ची खेळपाची म्हणून. आनी लास्ट मेरेन पळयात आनी म्हाका सांगात कोण विनर आसा तो कमेंट करून सांगात की संगीत खुर्ची कोण जिखलो तो. तिघां रे
गाइस असं संडेचो क्लिप. सो संडे आमचो धालो कसो कितें आमी काबार करता लास्ट मेरेन पयात. धाल्याचो मांड कसो कितें शिंपता तोय बीन तुमकां फुडें पळोवपाक मेळटलो. सो कंटिन्यू रावा आनी संडेचो धालो आमी कसो कितें काबार केलो तोय बीन पळोवन घेयात.
₹250 पहिली पाऊट, ₹250 दुसरी पाऊट, ₹250 तिसरी. फुला झाडू नको आम्ही होता गाडी एक गेला तू तर बांधलाय तर उडून तुझ्या व्हिडिओ बघा, हो व्हिडिओ बघा धाल्याचो केन्ना घालतले खबर ना गो. सो गायज हांगसर आमचो धालो काबार जालो. आमचो जर धालो तुमकां आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलार नवीन आसात जाल्यार प्लीज
सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरू नका. त्या कारणान तुमका माझ्या सगळ्या व्हिडिओचे अपडेट येतले.